कळंगुटात जनतेक पिकाची पुरवण कमी पडची न्हय म्हण कळंगूट ग्रोईंग ग्रीन ह्या फुडारपणा खाला शेती तशेंच किचन गार्डनिंग प्रकल्प जनतेन हातांत घेतल्यात। येवपी कांय दिसांक सुमार 11 लाख चौकन मीटर शेती सुमार 350 शेतकार कसोवपाचे आसात। हातूंत थळावे आमदार मायकल लोबोचे बरे सहकार्य मेळ्ळा म्हण ह्या वेळार कळंगूट पंचायतीचो पंच सुदेश मयेकर उलयला। RD एक्सको खातीर कळंगूटच्यान गौतम शिरोडकार। कळंगूट ग्रोईंग ग्रीन हो इनिशिएटिव्ह घेतलो एकूच कारणाक लागून की जे आमचे बेसिक्स आहा पळय ते आमी सगळे विसरून गेल्ले। हितून जेन्ना हो कोरोनाचे दुयेंस जो पॅन्डेमीक पसरलो तेन्ना सगळे लोकांकूय दिसले की जी शेतां कामां आहा ती करची। सांगूंक खुशी भोगता की 11 लाख स्क्वेअर मिटर हे येता त्या दिसांनी कळंगुटान कल्टिवेट जातली। तितून जवळ जवळ 350 शेतकार पार्टिसिपेट जाल्ले आहा। जेन्ना पोरू आमी स्टॅटिस्टीक काडलेलो एक 100 ते 120 जाल्यार आमी आज न्हू म्हटल्यार 200% शेतकार खंय तरी वाडयल्ले आसा। पयले सुवातेर चालू केलें ट्रॅक्टर फ्री दिवन ट्रॅक्टरा फाटल्यान सारें बियां आनी भाजयेचीं बियां ते जवळ जवळ 550 घरांनी किचन गार्डन करतले। सेल्फ सफिशियन्सी हो आमचो एक मोटीव आसलो। कितें म्हणून जी आमी आतां सगळे अवलंबून आहा भायरसून कितें येतलें आनी आमच्या पोटान पडटलें आनी आमी पोट आमचें ती भूक कितें आहा पळय ती मारतले। पूण आतां हेज्या फुडें जे भात जे आमी कळंगुटांत पिकयतले ते आमकां फूल कळंगुटाक पुरो। जे कोणा कडेन ना तेंच्यांनी हे शेतकारांनी इकते घेवचे आनी जी भाजी सगळ्या घरांनी 550 घरांक जे भाजी रोयल्या जरी तर कोणाक भाजयेची बियां जायी जाल्यार आमी आनीकूय दिवं शकता। म्हणून एकूच उलो मारता आख्ख्या कळंगुटकारांक आनी आख्ख्या गोंयकारांक की जी उरल्या पळय ती शेतां करची आनी गोंयांक सेल्फ सफिशियंट करचें। देव बरें करूं म्हणटा आमच्या आमदाराक तेणी सदांच आमकां फूल सपोर्ट दिल्लो आहा। अशें जर कितें करूंक आमी फुडें सरता जाल्यार आमचो दत्ता खोलकर चेअरमॅन गोवा कृषी बाजार तेणी आमकां फूल सपोर्ट केल्लो बियाच्या बाबतीन आनी आमचो झोनल ऑफिसर बाब जोशी तेणी आमकां फक्त एकूच दीस वचून मिटींग घेतली। तो म्हणलो तुका कितें जाय तें सांग आपल्याक आपूण प्रोवायड करपाक तुमकां रेडी आसा। आनी चडांत चड देव बरें करूं फार्मरांक जे सगळे वेवसायीक टॅक्सी बिजनस शेतकार शॉपां आहा बारीक मोठी जे सर्विसीक वयता तेंचे जॉब गेल्ले आसा ते सगळे शेतान देंवल्ले आसा आनी तांकां जे आदले ट्रेडिशन आहा पळय ते रिवायव करपाक पंचायत भरपूर सपोर्ट करतली।